सरकार दर वर्सा वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमांतल्यान शेतकारांक 500 कोटी रुपया दिता, पूण नवे शेतकार तयार जायनात अशी खंत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उलोवन दाखयली. पीएम धनधान्य शेतकी येवजण आनी राष्ट्रीय मसाला मिशनाच्या व्हर्च्युअल पद्दतीन जाल्ल्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयलो. आमकां विविध पद्धतीची आमची जी धान्य आशिल्ली ती लुप्त जायत पावल्या. आमी जरी पळयता आसत जाल्यार आमी जे नाश्तो रोयताले तो नाश्तो आमी आतां कोण लायना. म्हणजे जेन्ना आमी श्री अन्न किंवा म्हणून जेन्ना हे केलें तेन्ना आतां नव्यान लोकांनी लावपाक सुरवात केली. आमी अळसाणो लायतात, बट अळसाणो इल्लो इल्लो म्हणजे कमी जायत गेल्लो, पण परत आतां आमी तो रिवायव करपाक शकले. आमी तातूंतल्यान एक पळोवपाक जाय, ट्रेडिशनल पद्दतीन भात लावप म्हणजे शेती न्हू. आमकां जी शेती लायता तातूंतल्यान पयशे कशे चड मेळटले हाजेर जर आमी फोकस केलो जाल्यारूच आमकां तेजो फायदो जावपाक शकतलो. नाजाल्यार आमचो आजो एग्रीकल्चर म्हणजे शेत लायतालो म्हूण आमी ज्योतीत लायता, आमी जयात लायता आनी तितूंतल्यान फुडें वयता. ना, बियाणें बदलूंक शकता, पीक बदलपाक शकता आनी तें कारण आतां क्लायमेट चेंज जो म्हणटा आमी खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां दिसूंक लागला. शेतकारांक दोळ्यासामकार दवरून केंद्र सरकार काम करता. शेताक कमी जाल्ल्यान शेती मळाचेर परतून काम करपाचें ध्येय केंद्रान दवरला. शेताभाटा करून पोट भरपा इतले शेतकारांक सक्षम करपाच्या हेतान केंद्रान पीएम धनधान्य येवजण चालीक लायिल्ल्याचे भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीन सांगले. मडगांव जाल्ले कार्यावळीत कामत उलयलो. हे फुडले 5 वर्सां भितर स्पेंड जातले. प्रायम मिनिस्टर सुरवातीक म्हणटालो की शेतकऱ्यांचे इन्कम वाडपाक जाय. ज्या दिसा शेतकऱ्याक बरें इन्कम जातलें, ज्या दिसा शेतकऱ्याचो एज्युकेटेड भुरगो म्हणटलो की पळय आपल्या बापायन इन्कम करून दाखयलें, तो भुरगो आपोआप शेती कडेन अट्रॅक्ट जाता. आनी म्हणूनच ह्यो ज्यो स्किमी हाडटा प्रायम मिनिस्टर हाजे फाटल्यान एक हेतू आसता की अत्यंत बरे पद्दतीन शेतीचो वेवसाय करपाक शेतकऱ्याक मदत जावची. हो देश परत एकदा कृषी प्रधान देश जावचो हें स्वप्न दोळे मुक्त दवरून म्हणजे भारत विकसीत जालो आनी शेतकरी फाटल्यान उरलो अशें जावपाक जायना. हे दोळ्या मुखार दवरून प्रधानमंत्री वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी हाडटा आनी ताजो फायदो शेतकऱ्यांक जाता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.